मार्कू. जेजू एका आरकाराक बरो कोत्ता. चॅप्टर 2. थोड्या दिसांनी जेजू नव्यान कापेर्नावांत आयलो तेन्ना तो घरा आसा म्हूण खबर जाली आनी इतलो लोक थंय एकटवलो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नासलो. त्या लोकांक तो उपदेश दिता आसतना 4 जाण आर जाल्ल्या एका मनशाक उखलून ताचे सोंशें घेवन आयले. पूण लोकांक लागून त्या मनशाक ताचेशी हाडूंक जायनासलें देखून जेजू आसलो त्या जाग्या वयलो पाटोस तांणी उक्तो केलो आनी अशी वाट करून आड पडलेल्या आरकारा सयत ताचें अंतरून देंवयलें. तांचो बोवाट पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, पुता, तुजीं पातकां बोगसोलीं. तेन्ना थंय बसोन आसलेले कांय धर्मशास्त्री आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, अशें उलयता तें कितें? देव निंदा कोत्ता देवाक एकल्याकूच सोडून कोणाच्यान पातकां बोगसूंक जातात? ते तांचे भितर अशें चिंततात म्हूण आपल्या मनांत रोखडेच वळखून जेजून तांकां अशी जाप दिली. असलीं चिंतनां तुमच्या मनांत कित्याक घोळयतात तुमी? ह्या दोनांतलें खंयचें आरकाराक म्हणूंक अदीक सोंपें? तुजीं पातकां बोगसोलीं अशें म्हणूंक वो तुजें अंतरून उखल आनी चल अशें म्हणूंक? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमच्या मनांत रिगोवचे खातीर ताणें आकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ, तुजें अंतरून उखल आनी तुज्या घरा वच. तो मनीस रोखडोच उठलो आनी आपलें अंतरून उखलून सगळ्या उजीर थंयचो भायर सरून गेलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी देवाक वाखाणून म्हणूंक लागलो, असलें आमी केन्नाच देखलें ना. 2 वसूलदारां लेवीचें आपोवणें. दुसरी तो दर्याचे वेळेच्यान गेलो आनी सगलो लोक ताचे सोंशें आयतालो आनी तो तांकां शिकोवन दितालो. फुडें वचून मांडवीर बसलेल्या लेवीक आल्फेवाच्या पुताक ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये, आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. आनी अशें घडलें, ताच्या घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सोबार 2 वसूलदार आनी पातकी म्हूण लेखलोले मनीसूय जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसलोले. तर जायते जाण ताचो पाटलाव कोत्ताले आनी तो 2 वसूलदारां आनी पातक्यां बरोबर जेवता खाता तें पळोवन फारिजेव पक्षाच्या धर्मशास्त्र्यांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वसूलदारान आनी पातक्यां सांगाती तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता? हें आयकून जेजून तांकां म्हणलें, बरीं आसात तांकां न्हय, पूण वायटकारांक की वैजाची गरज. तर हांव सुगुण्यांक न्हय, पूण अगुण्यांक आपोवंक आयलां. उपासा विशीं विचार. एकदां जुवांचे शीस आनी फारिजेव उपास कोत्ताले तेन्ना कांय जाणांनी येवन ताका म्हणलें, जुवांचे शीस आनी फारिजेवांचे शीस उपास कोत्तात, पूण तुजे शीस करिनात तें कितें? तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, लग्नाच्या पावण्यांनी न्हवरो तांचे सांगाती आसो पर्यंत उपास करूंक जाता जायत? तांच्या सांगाता न्हवरो आसोसोर तांच्यान उपास करूंक जायना, पूण न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून वचचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना तो दीस येतोच ते उपास कोत्तले. पोन्न्या वस्त्राक कोणूय आवळोंक नासलेल्या नव्या लुगटाचो कोपो मारीत जाल्यार नवो कोपो पोन्न्या वस्त्राचीं सुतां ओडून भायर सरता आनी फाळो अदीक व्हडलो जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोन्न्या दाब्यांनी कोण भरिना. भरलो जाल्यार सोरो दाबे फोडटलो आनी सोऱ्याचो आनी तसोच दाब्यांचोय इबाड जातलो. ना, नव्या सोऱ्याक नवे दाबे. सोनवार मनशां पासत. एकदां अशें घडलें, जेजू एका सोनवारा दिसा शेतांतल्यान वेतालो आनी ताचे शीस चलत आसतना कणसां तोडूंक लागले. तेन्ना फारिजेवांनी ताका म्हणलें, पळय, सोनवाराचें करूं नजो तें काम ते कित्याक कोत्तात? आनी ताणें तांकां सांगलें,
दाविदाक आनी ताच्या सांगात्यांक गरज पडली आनी भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना कितें? म्हणजे कशे भाशेन तो अबियातर परोम याज्ञिकाच्या काळार देवाच्या घरांत भितर सरलो आनी याज्ञिकां भायर कोणाकूच खावंक सत्या नासली ते देवा मुखार दवरलेले उंडे ताणें खेले आनी आपल्या सांगात्यांकूय दिले. ही सगळी खबर तुमी वाचूंक ना बी? आनी ताणें तांकां सांगलें, देवान सोनवार मनशां खातीर केला, मनशांक सोनवारा खातीर करूंक नात. म्हणटोच मनशाच्या पुताक सोनवाराचेरूय अधिकार आसा. देवाचें उतर हें.